वेर्ना पुलीस स्टेशनाचेर काल राती मर्डर केस रिपोर्ट जाल्ली। हांवें ताजे बद्दल एक प्रेस ब्रिफिंगूय दिल्लें। आमची टीम निनाद देवुलकर इन्चार्ज ऑफ वेर्ना पुलीस स्टेशन, मार्बगोवा हार्बर पुलीस स्टेशन इन्चार्ज शैलेश नार्वेकर, PSI डायगो ग्रेशियस, राघोबा कामत, गौतम शेटकर, स्टॅनली गोमेश, लेडी PSI कविता रावत, हेड कॉन्स्टेबल तुकाराम शिरोडकर, नेविल फर्नांडीस, सुधीर तळेकर, गिरीश नाईक, विदेश नाईक, अजित शिरोडकर, विठ्ठल, भगवान पालेकर, विक्रम केनावळकर, सुदेश कुमार देसाई, आनंद राठोड आणि अदर स्टाफ ऑफ वेर्ना पुलीस स्टेशन हांच्यांनी अथक प्रयत्न करून जो हो आरोपी पळिल्लो विनय किरिकिट्टा, ही इज अ नेटिव्ह ऑफ झारखंड आणि कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर जो रावतालो, हो मर्डर केल्या उपरांत आपल्याचे सगळे कपडे बिपडे घेवन पळिल्लो। हाका आमी मालीन जेटी पणजी हाचेर आज सांजचो ट्रेस केलो स्टाफान आमच्या, आणि ताका वेर्ना पुलीस स्टेशनाचेर हाडला आणि वेर्ना पुलीस स्टेशनाचेर ताका आमी सांजचे अरेस्ट केला। ताणें प्रिलिमिनरी इंट्रोगेशनाचेर कन्फेस केला की आपणें हो मर्डर केल्ली आसा आपल्याच्या सहकाऱ्यांची।